नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। बायणा दर्यादेगेवेल्या बेकायदेशीर झोपडपट्टीचेर बुलडोजर 70 बांदकामां मोडली। हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत 8 घरां साल्वार। दाट पावसांत लोकांक हालयले कुठ्ठाळे चिखले। रिवणा HIV आसा म्हण बोवाळ जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक प्रवेश दिवपाचो स्कुलाचो तोखणाय करपा सारखो निर्णय। कांय पालक अजून बेजार। विज्ञान सांगता कोणाकच ना धोको। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून कितल्याशाच वाठारांनी घुसले लोकांच्या घरांनी आनी दुकानांनी उदक। फाटल्या 24 वरांत 4 इंच पावस। मडकय वादळ। सरकाराच्या ताब्यांतले मीन विकून येता तो सगळो पैसो कायम फंडात घालचो। 4 पद्मश्री गोंयकारांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी। गोवा फाउंडेशनाने उघडली मोहीम। गोयभर मनयली गुरुपुनव। शाळांनी कॉलेजांनी जाल्यो खासा कार्यावळी। विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे मानले उपकार। आणि शेनवारा राती जातल्या वर्ल्ड कपात तिसऱ्या सुवाते खातीर ब्राझील आनी हॉलंडा मजगती झूज। पूण हॉलंडाचो कोच लुईवेन घालाक मॅचीत ना इंट्रेस्ट। खबरो विस्तारान। वास्को बायणातल्या बेकायदेशीर झोपडपट्टेचेर सकाळी बुलडोजर भोंवण आयलो। मजगती हायकोर्टान स्थगिती दिल्ल्यान 8 घरां साल्वार जाली। 370 जाणांक दाट पावसात सुवातेवेल्यान हालयले। मात तांच्या पुनर्वसणुकीची वेवस्था सारकी केल्ली ना। सध्या सगळ्याक चिखले आनी कुठ्ठाळे दवरल्यात। बायणा दर्या भितर येवंक लागिल्ल्यान लोकवस्ती आशिल्ली झोपडपट्टी उदकापोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो। थंयच्या लोकांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान सरकारान ती झोपडपट्टी मोडून उडयल्या। हमको कार के उड़ा रे बाबा, बारिश में किधर ज्यादा तकलीफ नहीं देने करे बाबा। वास्को बायणा बेकायदेशीर बांदिल्ले झोपडपट्टेचेर शुक्रारा सकाळी बुलडोजर भोंवडायलो। दर्या ल्हव ल्हव फुडें सरपाक लागिल्ल्यान हो वाठार दर्याच्या भितर येवंक लागला। ताका लागून लोकवस्ती उदकापोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो। लोकांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान सरकारान थंयची बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडून उडयली। लोकांची वेवस्था सध्या कुठ्ठाळे आनी चिखले वाठारांत केल्या। दाट पावसांत सरकारान हे 400 लोकांचे झोपडपट्टेचेर बुलडोजर भोंवडायलो। वेंचणुके वेळार राजकारणी मतां मागपाक येतात, मात आतां कोण ना। आतां आमी खंय वचप म्हूण तांचो प्रस्न। को घर खाली करने से बोला था, लेकिन पानी अभी तक हमारा रूम के पास आया नहीं। अभी तक हम 20 साल से इधर पैदा हुआ, लेकिन अभी तक पानी हमारे घर के पास आया नहीं। 2-4 रूम का आया, कौन सा साइड में नहीं तोड़ रहा है गवर्नमेंट। पूरा हमारा तरफ क्यों तोड़ रहा है? जिधर पानी है उधर गवर्नमेंट नहीं तोड़ रहा है, हमारे तरफ आके तोड़ रहा है। इसका मतलब हम लोग बाहर का लोग हैं, हम लोग का कुछ वैल्यूएशन नहीं है। अभी वो लोग बोल रहे खाली करो, किधर जाने का? हम लोग खाली करके बारिश में किधर जाने का? वो लोग बोलता सेफ्टी करेगा किधर? वो बोलता गोदाम में डालेगा। हम लोग क्या गाय भैंस है गोदाम में जाएगा? वोट मांगना को आएगा वो लोग, तो पब्लिक किधर भेजेगा? वो लोग कुछ तो खुद दो पब्लिक को। मिनिस्टर होके बैठ गया, मिनिस्टर सामने आके खड़ा रहना मांगता है। गरीब लोग को क्या करेगा पब्लिक को? हम लोग को भी किधर भी घर दो। कोई लीडर कोई नेता आके भी हमारा सहारा नहीं कर रहा है। खाली करो बोल रहा, किधर जाने का? हम लोग खाली नेता तब आता है कि ओढ़ दो घर पे। अभी टूट रहा तो कहाँ गया तुम्हारा मिनिस्टर? सकाळी 11 म्हळ्यार 70 घरां मोडिल्लीं। सुवातेर हजारभर पुलिसांचो फोर्स घाल्लो। जेन्ना हांव शेल्टर होम पळोवन येतालो तेन्ना आमकां अप्रूप एक हायकोर्ट एडवोकेटान फोन केलो, जो पेटिशनाचो कोण यमुनप्पा म्हणून ताजो पेटिशनाचो एडवोकेट। तो ताणें म्हाका म्हटलें की हायकोर्टान स्टेटस को मेंटेन करपाक लायला, ताणें पेटिशन घातला म्हणून। सो हांव म्हणलें बरें, तुजो हायकोर्टाचो स्टेटस को मेंटेन करपाक लायला ती ऑर्डर हांव मानून घेता। हांवें आमच्यो एजी ऑफिसांतल्यान कन्फर्म केलें आनी ताका 11 म्हटल्यार आमी आतां आमचो स्टेटस को मेंटेन केला। रावपाची सोय कुट्टाळी केल्या, चिकालीं स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीच्या हॉलांत केल्या, चिखली केल्या आनी मागीर तिलक मेळटा। पूण सगळ्यांनी आमकां सांगलां की आमकां थंय रावपाक नाका, आमी आमचो शेल्टर पळयलो म्हणून। थंयच्या कांय लोकांनी झोपडपट्ट्यो मोडपाचो विशय हायकोर्टांत व्हेलो। सरकाराचे वकिलान जाप दिवंक वेळ मागिल्ल्यान हायकोर्टान कारवाय स्थगीत दवरूंक लायली। ताका लागून सरकारान झोपडपट्ट्यो मोडपाचें काम बंद केलें। 8 घरां मोडपाचीं दवरलीं।
पुनर्वसणुकेची व्यवस्था सारकी नासतना झोपडपट्टी मोडिल्ल्यान थंयची काँग्रेस सरकाराचेर चळावली. आयज कितें घटना घडच्या पयलींच हे लोकांक थंयसरले बेघर केल्लेले आसा. फक्त एकूच तेंच्यांनी रिजन सांगलेलें आसा की लोकांच्या सेफ्टीक लागून, कित्याक हाय टायड केन्ना येवंक शकता आनी हाय टायडीन ते घरांक धोका आसा आनी तेज्या लागून आमी तांकां सेफ्टीक लागून तांकां आमी एक्युवेट करता म्हणून. जर तांकां लोकांचे सेफ्टीचे आसलें जाल्यार तांकां सेफ जाग्यार वचून खंय तरी दवरून बाबा तांकां जेन्ना पावस काबार जालो ते लोक आज जे रावता ते लोक थंयसर येवन परत रावपाची. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. रिवणच्या स्कुलात HIV पीडित भुरग्यांक एडमिशन दिवपाचो तोखणाय करपा सारको निर्णय थंयच्या शाळा वेवस्थापनान घेतलो. प्रवेश दिल्ल्यान सुमार 19 पालक आपल्या भुरग्यांक स्कुलांतल्यान काडूंक सोदतात. HIV पीडित भुरगे आशिल्ल्या स्कुलांत आपल्या भुरग्यांक धाडूंक कांय पालक तयार नात. HIV विशीं पालक बेश्टेच भितात. भुरग्यांक कांयच धोको ना अशें फादर मेवरिकाचें म्हणणें. थळावो आमदारय त्याच मताचो. रिवणाच्या स्कुलाचो मॅनेजमेंट HIVची बाधा जाल्ल्या भुरग्यांच्या बरोबर रावला, पूण स्कुलांत शिकपी बाकीच्या कांय भुरग्यांच्या पालकांक हो निर्णय मानवल्लो ना. विशेक पालक भुरग्यांक स्कुलांतल्यान काडपाची तयारी करतात. आनी आमी घर बसपाचें, कित्याक तांकां ते काडूंक रेडी नाय. सांबाळ आमी काड म्हणून तांकां शिकयता किंवा गोंयकांक शिकोवपाचें, कित्याक आमच्या भुरग्यांचें आमकां लायफ आहा. तेजें काय जालां तेंच्यान, ते म्हणटा ते भुरगे काडपाना, आमगे भुरगे काडपाक रेडी आहा तेंच्यान. ते म्हणटा तुमगे भुरगे जाल्यार काडा, आमगे भुरगे आमी काडपाना. तशें करून तेंकां लायफ आमकां सांगलें लिव्हिंग सर्टिफिकेट जाय आज जाय म्हणून. आमी जाल्यार आमगे लिव्हिंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आमगे पेमेंट दिल्लो पेमेंट सगळें आमकां जाय. मॅनेजमेंटान पालकांक समजावपाचो यत्न केलो, मात ते कांयच आयकूंक तयार ना. आमदार सुभाष फळदेसायान मध्यस्थी करून पयली. I didn't interfere because I cannot promise the villagers. People expect me to promise that they will be removed. It's because of that I was staying away. And being an elected representative, they have a view, perception that I should support them. If I appear on the scene and if any of my statements are twisted, then again I am sued for this thing. पालक बेटेच भिल्यात. भिवपाची कसलीच गरज ना अशें चर्चीचे कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस आनी पिसाचे फादर मेवरिक फर्नांडीस म्हणटा. HIVचेर लोकां मदीं जागृताय जावपाची गरज तांणी उक्तायली. These are only unfounded fears of parents which should reduce over time. The government officials also, the department officials also are planning some. That's what they have announced, that they would also organize some programs in various other schools. Incidentally, there are no positive children in the school, but unfortunately it is being created an issue claiming that there are children in them. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक आनी सावयो डायस. शुक्रारा दिसभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयांत कितल्याशाच सुवातींनी घरांनी आनी दुकानांनी उदक घुसून बरेच लुकसाण जालें. भोमा वाठारांतल्या 500 घरांनी उदक घुसून घराच्यो वणटी फुगल्यो जाल्यार पेडण्या दुकानांनी उदक गेल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. मडगांवांय तीच परिस्थिती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 4 इंच पावस पडला. शुक्रारा सांजे उसरा मडकय वादळ जालें. पेडणे पालिका बाजारांतल्या दुकानांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान लोकांचें बरेंच लुकसाण जालें. घाणीचें उदक देवळाच्या वाठारांत येता म्हूण देवळाच्या समितीन गटार बंद केल्ल्यान दुकानांनी उदक भरलें. मांस विकपी 3 दुकानां उपजिल्लो अधिकाऱ्यान सील केल्यात. भितर कावंटराचेर सुद्दां उदक येता. हे कितें म्हणून बाल लावपाचेर तिथं आयकूंक कांय आटोवपा येना. कावंटराचेर सुद्दां भितर हांव उदकान बसता. हे तुमचे 3 शॉपां लोकांक त्रास जाता, नुयसन्स जाता आनी हे नुयसन्स किंवा हो त्रास कमी करपाचे तुमी कसलेच प्रयत्न करिना. म्हणून ही तुमची 3 शॉपां म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसर हांगा आसा 3 शॉपां सील केल्या. मडगांव पेडा वाठारांत केल्ल्या घराच्या बांदकामाक लागून उषा शिरोडकराच्या घरांत उदक भरलें. बांदकामाक लागून गटारां बंद जाल्ल्यान घरांत उदक भरलें अशें उषा शिरोडकराचें म्हणणें आसा. पयलीं आमकां खळी आशिल्ली, आमगेली उदक सरळ वतालें. आतां तांणी बिल्डींग मारली न्ही, त्या बिल्डिंगे लागून आमच्या हांगा पायप घाल्यात. ते पायपांतल्यान उदक तें ब्लॉक जालें. उदक वचपाचें मेन हाजेर बंद केला कोण तरी आनी हें आमगेलें उदक भितर आयलें सगळें. आनी मागीर 2 जाता म्हळ्यार सामकें खूब उदक. हें आतां त्या वटेच्यान फाटल्यान पॅक केलां. तांगेलें उदक ह्या वटेन येता आनी हेंय उदक ह्या वटेन येता. वेलें उदक येता, त्या वटेच्यान वेलें येता, रस्त्या वेलें येता. आमी कितें करपाचें? सामको त्रास करून दवरला आमकां.
आणि आमची आई जाणटी आसा सामकी 86 वर्सांची, तिका आनी कितें करपाक घेवन उबारून धांवपाचें, ती हारटा मनीस. भोमा गांवठण वाठारांतल्या घरांत पावसाचें उदक गेल्ल्यान 5-6 घरांच्यो वणटी भिजल्यो. घरांतल्या सामानाचें बरेच लुकसाण जालें. भाजपा मगो कार्यकर्त्यां मदल्या केस्तांवाक लागून लोकांचेर काळ आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला. पयलीं येनासलें, पयलीं साप येनासलें. आतां हो व्हाळ केल्ल्याक हें उदक सामकें चालू जालां. 4 वर्सां जालीं आमी अशे त्रास काडटा पळय. पावस येयलो म्हणटा अशे त्रास काडटा. सरपंच सांगता वयलो आतां येयलो सरपंच काडलो तो वयलो 5000 दिता म्हणटा. आतां मातशें कितें काम करूं घे. आमी सांगला 5000 नाका. हें जें काम जें केलां WRDन तें डिफेक्टीव काम आसा. इमिजिएटली आज सांजचे आमी WRD मिनिस्टराक मेळटले आतां आनी सगळ्यात ताका जी कितें गजाल घडल्या ती ताच्या कानार घालतले. ही घरां मातयेची आसा, ही कोसळपाची शक्यता आसा. पूण हे राजकीय जे पळय कितें सूड आसा तेजेच हो एक भाग आसा. हे मुद्दम हे हाडून दवरलेले आसा. हे कांयच न्ही अशें सादें काम हे आनी हे पूर्णपणे हे जावपाक जबाबदार हे वॉटर रिसोर्सीस आसा. शुक्रारा सुमार 2 इंच पावसाची नोंद पणजे वेधशाळेन केल्या. ह्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.